नमस्कार. जरा अडकेच्या आयच्या भागान आम्ही आयला तळेश्वर वाळशी हांगासर. बिचोली हांगासरलो हो ल्हानसो गांव आणि ह्या सुंदर अशा गांवान आसा हे सुंदर अशे तळे. निसर्गाच्या सैमान नटिल्ले ह्या गांवान आयचो भाग आमी खेळटली. आमचे सगळे पार्टिसिपंट तयार आसा आयचो भाग खेळपाक. तांकां खूप उत्सुकता आसा की आयचो भाग कसो आसतलो, आयचे खेळ कितें आसतले. उत्सुकता म्हाकाय आसा की आयची पार्टिसिपंट कशी आसतली आनी उत्सुकता डेफिनेटली तुमकांय आसतली की आयचो भाग कसो जातलो तो. तर चड वेळ काडनासतना थंय वता आनी रोखडोच आयच्या कार्यक्रमाक सुरवात करता. पळयत रावा तुमच्या सगळ्यांचो आवडीचो गेम शो जरा हटके. थँक्यू 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 थँक्यू. प्रोग्राम पळयतात मगो तुमी? हां तुमी पार्टिसिपेट करतली सगळ्यांना आतां. आजच्या कार्यक्रमाक उपस्थित आशिल्ल्यांक सगळ्यांक मनापासून येवकार, सगळ्यांचे स्वागत. श्री तळेश्वराक नमन करून आजच्या कार्यक्रमाची सुरवात करता आणि आजच्या कार्यक्रमातलो आमचो पयलो रावंड जो आसा फुगड्यांचो रावंड, ह्या रावंडाक सुरवात करता. म्हाजे बरें ल्हानशी बाय आसा, ताचे बरोबर हांव चिट्स काडटलें आनी पळयतलें की आजच्या ह्या पयल्या रावंडाक पार्टिसिपंट कोण मेळटा ती. माया गाड, राधाबाई परब, दिशा काजारी, तन्वी पळ. फुगड्याच्या रावंडाची आमची 4 पार्टिसिपंट हांगासर रेडी आसात. पयले पार्टिसिपंट नांव सांग, तुजी वळख करून दी. माझे नाव तन्वी श्याम पळ. ओके तन्वी, तू कितें करता? हाऊसवाईफ. हॉबीज कितें करपाक आवडटा? गेम खेळतो. गेम खेळपाक आवडटा. ओके गेमीनी खूप पार्टिसिपेट केला काय? कबड्डी बी तशी गेमी खेळटा? स्पोर्ट्सान आशिल्ले स्कुलान? खंयचे स्पोर्ट्स? खो खो. खो खो खेळटाले. ओके. आनी आतां कितें आवडटा खेळपाक? हां भुरग्यां बरोबर खेळटा? हां खेळना. ओके एक चीट काड जे तुका येतले ते तुका करून दाखोवपाक जाय. दी. ओके तुका प्रश्न आयला भारताची राष्ट्रीय नदी खंयची? तुमकां येताल्या प्रॉम्प्ट करनाका, आन्सरां सांगनाका, ताकाच सांगू न्ही. भारताची राष्ट्रीय नदी खंयची? गोदावरी. उत्तर हांगासर आयला गोदावरी. उत्तर चुकला. आमकां ऑडियन्सांतल्यान हांगासर उत्तर येतालें पळोवया. सांगा आन्सर. गंगा. ओके हांगा उत्तर दिला गंगा. आनी कितल्या जाणांक दिसता की उत्तर सारकें आसा? एकटेकूच तूं तरी ताळयो मार. चल सारकें उत्तर दे. नांव सांगा तुमचें. प्रमिला चेडीचल. ओके प्रमिलान हेचे ऑडियन्सांतले आमकां आन्सर मेळ्ळा आनी ताका मेळटा प्रुडंट कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. थँक्यू. आई नांव सांग तुजें. राधाबाई परब. तुमी कितें करता? घरा कडेन आसता? कितें करता घरा रावन? घरा कडेन कितें करूं? कामां करता घरांतली? जेवणाची. जेवण करता? आनी आनी अशें घरांतलें आनी घरांत कोण कोण आसता? चेडो हांव आनी म्हाजी सून. ओके सून करना काम? सून कामाक वयता. आनी कामाक वयता मागीर तूंच करता काम. आनी तुका कितें आवडटा करपाक? फुगड्यो बी घालपाक आवडटा तुका? भजन बी म्हणपाक? भजन म्हणपाक आवडटा. गुरुराया म्हाज्या वरी करी करुणा, तुझ्या वरी माझी प्रेम करा. गुरुराया म्हाज्या वरी करी करुणा, माझ्या वरी तुझ्यात करी प्रेम. खूप सुंदर म्हणला आईन. आणि कशी असले म्हणून आता? बरें दिसता. ओके गे एक चीट काड येतली तूं आनी पळया तुका कितें येता तें. ओके तांकां एक रिलेशनशीप आमी क्वेश्चन दिवया. आयका हें नातें तुका सांगपाक जाय. ही कोण लागता ती. सारकें आयक. तुमच्या भावाच्या बायलेच्या मायच्या चलयेच्या भावाची बायल तुमची कोण जातली? तुज्या भावाच्या बायलेच्या मायच्या चलयेच्या भावाची बायल तुजी कोण जातली? पळया सांगनाका, फक्त हात करा येताल्या. ओके बरें सांग. भावजय. ओके हांगासर उत्तर आयला भावजय. कितल्या जाणांक दिसता उत्तर सारकें आसा कशें आनी कितल्या जाणांक दिसता उत्तर चुकला कशें? ओके मोठ्यान ताळयो जाली तुजे खातीर. नांव सांग. दिशा दिवाकर. ओके दिशाक हो प्रायज मेळटा. दिशाक मेळटा प्रुडंट कडल्यान कॅश प्रायज. ओके तितले एक तुका पळया टास्क कितें येता तो. ओके ताका हो टंग ट्विस्टर आयला. टंग ट्विस्टर सारको आयक कितें तो. नदी किनारे किराणे की दुकान. हे तुका चडान चड फावटी म्हणपाक जाय. टंग ट्विस्टर म्हळ्यार खबर आसा आमकां चडान चड फावटी म्हणपाचें. नदी किनारे किराणे की दुकान. ओके रेडी स्टार्ट. नदी किनारे किराणे की दुकान. नदी किनारे किराणे की दुकान. नदी किनारे किनारे. चुकले चुकले चुकले. ओके कोणाक ट्राय करपाक जाय? नदी किनारे किनारे की दुकान. नदी
नदी किनारे किराने की दुकान, 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 नदी किनारे किराने की दुकान. नाव सांग तुमचे. अर्चना नार्वेकर. ओके सो हो प्रायज होता अर्चना हेंका आणि तांकां मेळटा प्रुडंट कडल्यान कॅश प्रायज. मोठ्यान ताळी जोनी तेंचे खातीर. शेवटची पार्टिसिपंट आणि आमच्याकडे एकूच सीट उरला. कभी हाँ कभी ना. ओके पहिले नाव सांगा तुमचे. माया काशीनाथ गाड. तुझो टाइम सुरू जाता आता. आंगण कशें दिसता. बरें दिसता. आवडटा खेळ खेळपाक. हां हय. सांगला की हय आणि ना म्हणप ना म्हणून. आणि कोण येता खेळपाक हो रावंड. गौरी गोपाल परब. ओके गौरी खेळटले कभी हाँ कभी ना. तुमचो टाइम सुरू जाता आता. कशी आसा तू. बरी आसा. हां केन्ना पासून उदो पासून रावला न्ही हांगा येवन. वदळ येयला. खूप टाइम जालो. खूप टायम लागीत रावता हांगासर. हांगासर रावता. चलून आयली. लागीं आसा आमकां न्हू. चलून आयली तर तू. चलून आयला. आणि बरोबर सगळी कोण लागचीत तुमची. लागची शेजाऱ्या शेजाऱ्या. आणि कोणा बरं येयली आतां हांगासर. एकटें जायना. एकटे जायला. कार्यक्रमान खूप घेता भाग. घेता कसले कभी हाँ पाकला कभी ना पळयला. पळयता. हां पळयता. पळयला. खेळ ट्राय केली घरा कडेन खेळपाक. कळोंक ना. हां खेळोंक ना म्हटलें हांगासर. ओके आनी एक पार्टिसिपंट जे खेळूं शकता. गौरी हांगा खूब बरी खेळटाली. नेक्स्ट पार्टिसिपंट पळोवया. नाव सांगा तुमचें. सौ सुप्रिया तुळशीदास काजारी. ओके सुप्रिया तुमचो टायम सुरू जाता आतां. सुप्रिया साडी खूब बरी दिसता तुजी. मुद्दम कार्यक्रमा खातीर न्हेसून आयला. हय मुद्दम कार्यक्रम. ओके मोठ्यान ताळयो जोनी सगळ्यां खातीर जी हांगासर हो रावंड खेळटाली. नाव सांग. सौ दीप्ती राजेश चंडीचाल. ओके दीप्ती हो रावंड खेळटले. लास्ट पार्टिसिपंट आतां. तुजो टायम सुरू जाता आतां. दीप्ती तुका खेळपाची उमेद आशिल्ली हो रावंड. आशिल्ल्यो. तुका आवडटा खेळपाक. खूब आवडटा. आनी ही सगळी आवड जाली पळोवन मजा आयली तुका न्ही. येस नो. ओके सो मोठ्यान ताळयो जोनी सगळ्या पार्टिसिपंटा खातीर जी हांगासर आयले आनी तेंच्यांनी हो रावंड ट्राय केलो. आमचो फुगट्यांचो रावंड हांगाच सोंपता. जेंकां हांगासर प्रायजीस मेळ्ळा तांकां कॉंग्रेच्युलेशन. जेंकां प्रायजीस मेळूंक ना तांच्या खातीर आमी मोठ्यान ताळयो मारया आनी खेळुया आमचो फुडलो रावंड जो आसता आमचो धमाल जोडी रावंड. आनी आयची जोडी पळोवया कोणट्यो. धमाल जोडी रावंडाक आमी सुरवात करता. आनी आमचे आयचे 3 कपल्स आसा. आमचे पयले कपल आसा मातृ आणि माधुरी परब. आमचे नेक्स्ट कपल आसा गोपाल आणि गौरी परब. आणि आमचे थर्ड कपल आसा स्वीटी आणि प्रसाद काजारी. ओके सो ही आसा आमची 3 कपल जी आयचे धमाल जोडी रावंड खेळटली. आमचे पयले कपला कडेन आमी उलोवया पयलीं आनी तांच्या बद्दल जाणून घेवया. ओके तुमच्या बद्दल सांगा. कितल्या वर्सां लग्नाक. जाली 47 सुमार. 47 म्हणजे अरावंड 47. 47 वर्सां. ओके मोठ्यान ताळयो जाली तेंच्या खातीर. आनी ओके 47 वर्सां म्हणल्यार खूब कितें आसतलें सांगण्यासारकें. सो तांच्या बद्दल सांगल्यार कशें सांगतले. तेंचें वर्णन जर तुमकां करचें पडलें कशें करतले. तेंच्या वर्णन म्हणजे तशें सगळें बरेंच तें सांगपाचें म्हणजे तशें व्हडलेशें काय सांगपाचें म्हणजे सगळें बरेंच आसा. जेवण बरें करता. जेवण करता बरें करता. तेंच्या बद्दल तुमकां सगळ्यान आवडटा असो गुण खंयचो. तेंच्या बद्दल सगळ्यांक कितें आवडटा तुमकां चड. ते भजनाक बी अशी वयतात. भजनां बी करतात. खूब बरें भजन म्हणटा. बरें म्हणजे मिडियम म्हणटा. तशें व्हडलेशें काय ना. आं. भजनाक बी वयता आनी तांकां भरपूर भजनाची आवड आसा. ओके इतली वर्सां जाली. सो तेंच्या बद्दल न आवडणारो गुण खंयचो. तेंच्या वांगडा न आवडणारो गुण म्हणजे तशें व्हडलोसो काय व्हडलें सांगपाचें अशें ना. तांचे सगळेच गुण बरेच आहात. 47 वर्सां काडली म्हणजे डेफिनेटली बरेच आसतले. सो मोठ्यान ताळयो जाली तेंच्या खातीर. तेंच्या कडेन या. तुम्ही त्यांच्या बद्दल कितें सांगतली. सांगण्याबद्दल कांयच ना. कितें एकदम बरं आहे आणि कांयच ना तसं सगळं. आणि सांगपाचें कांयच ना. इतलं बरं सांगपाचें आनी कांयच ना. एकदम बरें ना म्हणजे सांगपाचें म्हणजे म्हाज्या कडेन वागता बरो. सगळें कितें तें बरें करता आनी वेवस्थीत आहा. ओके बरें अशेंच वेवस्थीत रावात. आमचे फुडले कपल त्यांच्या बद्दल सांगपाचें कितें सांगतले. लग्नाक 24 वर्सां सुमार जाले. 24 वर्सां जाली आमच्या लग्नाक. आनी आमी मिळून मिसळून जें काम कितें आसा तें मिळून मिसळून आमी काम करतात. कितें आमचें आसलें फाल्यांचे कितें विचार आसा जाल्यार आयज आमी ठरप कितें करुया फाल्यां. इवन आमच्या जेवणाचें सुद्दां सादारणशें कितें मेनू आसतलें कितें आसतलें जाल्यार आमी हेजेर विचार केल्लो आसता. भुरग्यांक फाल्यां टिफीन कितें जाय पडटलें. तांकां पावप कोणी हाडप कोणी. जेन्ना तुम्ही तांकां हेल्प हेल्प करता. करता. आनी तेजे बरोबर हांव म्हाकाय आवड आसा जेवणाची. तुम्ही तांकां हेल्प करता जेवण करपाक. अरे वा. हेल्प करताय. ओके तेंच्या बद्दल सगळ्यात बेस्ट गुण खंयचो. बेस्ट गुण म्हणजे जे कितें हांव गोश्टी म्हणजे आमी शेअर करता ते म्हाज्या वांगडा एकदम शेअर करता.
ती सगळे आवडटी. शेअर करता ती आणि न आवडणारी गजाल समज नाका जाल्ली गोष्ट जाली भुरग्यांनी जर आमी कितें केलें जाल्यार तेजेर मातसो राग येवप हें सामकें आसा. ओके खूप सुंदरपणे तेंच्यांनी सांगले आणि तुम्ही कितें सांगतले त्यांच्याबद्दल कसलें काम करतना हांव ताका साथ दिता मेळून बसून रावता आमी दोगांय. ओके बेस्ट पार्ट धमाल जोडीतलो म्हाका दिसता आज जी तिच्या दोळ्यान एक्चुअल दुःख आयला ती पळोवन खरेंच अशें दिसता की तेंच्या बद्दल एका बद्दल कितलें बॉन्डिंग कितलें आसा दिसून येता आणि डेफिनेटली सगळ्या जी जोडपी आसा तेंच्या मध्ये बॉन्डिंग बरी आसपाक जाय तेन्नाच खंयचें रिलेशनशीप जें आसा हें खूब स्ट्रॉंग आनी खूब लॉंग लास्टींग जाता आनी तें हांगासर दिसून येता आमच्या बरोबर हांगासर 3 एज ग्रूप आसा एक ऑलमोस्ट 47 वर्सां जाला म्हणटा हांगा 24 आनी डेफिनेटली हेंची आतां कळटली कितलीं वर्सां जाला ती सो कितली यंगस्ट कपल ओके सो जेन्ना हे तो उलयता तेन्ना खरेंच म्हाकाय बरें दिसलें आयकुपाक तिच्या प्रमाणे सांगताली की दोग जाणां मेळून बसून करता ते डिसिजन घेवपाक इवन किचनान म्हणटा ते आपूण हेल्प करता ते खूब कमी हजबंड आसा ते किचनान वतात एक खूब बरी गजाल तेंच्या बद्दल आमकां कळ्ळ्या सगळ्यांत बेस्ट करून कितें सांगतले बरो म्हणजे आतां आमी कसलें काम करतलें एकामेकाक साथ दिता खंय गेली जाल्यार वांगडाच वयता आणि न आवडणारो गुण म्हणल्यार म्हणजे राग येता मातसो रोखडो. ओके दोगांची बॅलन्सिंग सारकें येता आसतलें तिकाय राग येता म्हणटा तांकांय राग येता राग राग मातसो बॅलन्स जाता आसतलो ओके आमचे यंगस्ट कपल तुमच्या बद्दल सांगा म्हजें नांव स्विटी प्रसाद काजारी आमच्या लग्नाक 1.5 वर्स सुमार जालें ओके आणि सद्या न्यूज आसा सो एक्सपिरियन्स अजून 1.5 वर्सान व्हडलेशें काय कळूंक ना सो डेफिनेटली 1.5 वर्स म्हणल्यारूय एक बरोचसो वेळ जाला सो त्यांच्या बद्दल सांगत जाल्यार कितें सांगतली तो खूब शांत स्वभावाचो थंड आसता ताका चड उलोवपाक बीन आवडना ते कळत येता तूं उलयता म्हळ्यार मायक घेवन खातीर हो बरो गुणान घेवपाचो की वायट हितून घेवपाचें 50-50 ओके आनी वायट कितें सांगचें जाल्यार कितें सांगतलें जे तुका दिसता की आतां बेगीनचे बेगीन सुदारलेलें बरें सुदारलेलें बरें म्हटल्यार तो मातसो म्हाका दिसता की तो मातसो सगळ्यांक मदीं मिक्स जावपाक जाय आतां 1.5 वर्स जाल्यान तूं ऑलरेडी ट्रेनींग ताका दिला तुवें हांगासर आयला डेफिनेटली फुडें मिक्स जातलो ओके तांच्या बद्दल कितें सांगतलें सांगपाक अशें कितें नाच कितें आपूण चड उलयना कितें उलोवपाचें आसा तेंच उलयता म्हणल्यार म्हाका कसल्याय कामान सपोर्ट करता तें. ओके तुमचें लव मॅरेज की अरेंज लव मॅरेज लव मॅरेज सो आमकां इतले खूब दिसांनी एक लव मॅरेज मेळ्ळा सो इम्पॉर्टंट ताळयो दिवया तेंचे खातीर आनी कितें शेजारी शेजारी लागींच रावता बी अशें कितें काय शेजारी शेजारी अशें ना ते बोड्ड्या रावता बड्डे टू हांगासर अरावंड 4 किलोमिटर 4 किलोमिटरचो अंतर कसो पार केलो ना लव मॅरेज म्हणल्यार काय आमकां स्टोरी आयकुपाक खूब इंट्रस्ट जाता डेफिनेटली सगळ्यांकूच दिसता आयकुपाक कशें तरी जमलां आसतलें कोण किलोमिटर ते पुलिसान आसता आनी तुमी कितें करता हांव इंजिनियर ओ माय गॉड इंजिनियर आनी पुलिसाक फटयला सो डेफिनेटली आमकां कळपाकूच जाय कशें फटयला ते सो म्हाजी कॉलेज आसली तेन्ना हांव जिमान वतालो तेन्ना ते म्हाका वाटेर बसीन चडटना दिसलेलें सो थंयसल्यान स्टार्ट थंयच्यान स्टार्ट जालें आनी मागीर म्हाजो कोच आसलो पळय जिमाचो तो तेजो भाव आसलो सो हांवें ताका सांगलें ओके ताका लागून जिम जॉइन केला आसतलो ना जिम हांवें तेज्या 1 वर्स पयलीं केल्लो ओके मागीर थंयसून कॉन्टॅक्ट जालें रोखडेंच हय म्हणून सांगलें हय म्हणल्यार टायम गेलो खूब मागीर आनी ओके तेंच्यान अशें कितें पळयलें की रोखडें तुवें हय म्हणलें टायम गेलो पण हय म्हटलें फायनली खूब सिंपल आशिल्लो सो म्हाका ते आवडले क्यूटनेस ओके सो अशें स्कुटर्स टिकून दवरा क्यूटनेस तुजे ओके सो आमची 3 एज ग्रुपांतली हांगासर धमाल जोडी खेळपाक आज खरेंच खूब इंट्रस्टींग जातलें सो आमकां फुडलो रावंड जो आसता सो एकामेका बद्दल कितले तुमी वळखता ते आमी जाणून घेतली आनी जी 2 जोडी आसा जी थ्रू जातली ती फुडल्या रावंडाक वतली केन्ना केन्ना 3 जोडी आसता ती फुडल्या रावंडाक वता सो जितले बॉन्डिंग आसा तुमी कितले वळखता ते तुमकां पॉयंट्स मेळटले धमाल जोडीक आमी सुरवात करता आनी आमचो हो पयलो रावंड पयलो प्रश्न आसा घरांत सगळ्यांत चड कोण उलयता ओके पयले कपल सांगा तुमी कितें बरयला ओके करेक्ट मोठ्यान ताळयो सोनी जे खातीर हांगा आमकां आन्सर खबर आसा कितें ते ती हांव ओके सो एक पॉयंट हांगासर फुडलो प्रश्न घरान सगळ्यांक राग चड कोणाक येता ओके पयले कपल सांगा कितें बरयला तुमी टिका आनी तुमी कितें बरयला ओके रायट आन्सर नेक्स्ट कपल तेका म्हाका रायट आन्सर आनी तुमी कितें बरयला तेका ओके सो रायट आन्सर 2 आनी 1 पॉयंट असो जाला हांगासर फुडलो प्रश्न आसा
भावाची आवडटी हिरोईन खंयची? ओके कितें बरयला तुमी? माधुरी. आनी तुम्ही कितें बरयला? त्यांची आ ओके हांगा तर माधुरी आनी तेंचे हेमा मालिनी बरयला. तुम्ही कितें बरयला? हेमा मालिनी. रायट आन्सर. आणि तुम्ही? दीपिका. दीपिका. ओके सो आमच्या फुडल्या राउंडाक वता स्वीटी आणि प्रसाद आणि गोपाल आणि गौरी. मोठ्यान ताळयो दोन्ही कपल्सां खातीर. आणि थँक्यू तुमकां. धमाल जोडी राउंडा उपरांत आता खेळूया आमचो फुडलो राउंड जो आसता हटके राउंड. हटके राउंडची गेम हटके आसली. पार्टिसिपंट आमकां हटके कोण मेळटा पळोवया पार्टिसिपंट कोण ती. सुचिता गाड, सुवर्णा परब, रुपा गाड, वासंती नार्वेकर. हटके राउंडची आयची हटके गेम आसा ती अशी. आमची पार्टिसिपंट रेडी आसा कॅप घालून आनी तेंच्या मुखार दवरला आमी टूथब्रश. थोड्यांक दिसलें की ब्रश करपाचें आनी सगळ्यांक चड दाट कोण चकचकीत करता ती जातली हे राउंडची विनर. अशी कांय गेम ना ही. गेम आसा सारकी सोपी. समोर दवरला टूथब्रश ते कॅपान उखलपाचें आनी समोर आशिल्ल्या ग्लासान हाडपाचें आनी उडोवपाचें. सो सगळ्यांक पयलीं हो सिक्वन्स कोण कंप्लीट करता ती जातली ह्या राउंडची विनर आनी तांकां मेळटलें कॅश प्रायज. सो पळोवया हे राउंडचे विनर कोण जाता. टूथब्रशची गेम आमची इंटरेस्टिंग तर जालीच पण सगळ्यांक प्रश्न आशिल्लो की आमची ह्या आईन पयलीं कशें व्हेले तो टूथब्रश थंय. सो आई कितें सांगतली सांग पळयात. हांव कांयच सांगना. मागीर ताका वायट दिसलें कित्याक तूं पयलीं दितालें ही व्हरतली. जेन्ना आई हांगासर आयले म्हाका पयलीं प्रश्न पडलो की आई कडेन जातले की ना. तिचे कडेन जातले हांवें विचारलें आनी बेस्ट पार्ट तीच विनर जाली. सो मोठ्यान ताळयो घेवन आनी खरें म्हाका खरेंच हात जातल्यान म्हणटा तुजें बरें दिसलें. आणि आमचे रनर अप जी आसा तेणें डेफिनेटली बरें ट्राय केले. बाकीचे खूब ट्राय करताली पण जमनाशिल्ले ते आनी सगळ्यांक एकूच प्रश्न आशिल्लो आई जर करूं शकताले आमी कित्याक करूं शकना अशें म्हणीत आमच्या रनरअपान ट्राय केले. ओके सुवर्ण आता आमचे हटके राउंडचे रनरअप आनी ताका मेळटा पिर्ना अर्बन कॉपरेटीव क्रेडीट सोसायटी कडल्यान ह्यो गिफ्ट. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. आणि आमच्या हटके राउंडची विनर आता आमची आई. मोठ्यान ताळयो जाणी तिच्या खातीर. वासंती नार्वेकर जाता हटके राउंडची विनर आनी तांकां मेळटा प्रुडंट कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन्स आई तुका. थँक्यू व्हेरी मच. आनी आमकां असोच आशिर्वाद दी तुजो. बरें. ओके सो हटके राउंड आमचो हांगाच सोंपता. खेळुया आमचो फुडलो राउंड जो आसता आमचो डान्स राउंड. सो डान्स राउंडची पार्टिसिपंट पळोवया कोण ती. दीप्ती, सुषमा, ज्योत्स्ना, सरिता,
सगळ्यांत पयलीं सगळे पार्टिसिपंट आशिल्ली हांगासर डान्स करतली तेंच्या खातीर मोठ्यान ताळयो जावनी. आनी सेकंड प्रायज उरता सरिता हेका आनी सरिताक मेळटा पेरना अर्बन कॉपरेटिव्ह कॅरियर सोसायटी कडल्यान हे गिफ्ट. कॉंग्रॅच्युलेशन. दिप्ती आतां आमचे डान्स रावंडचे विनर आनी ताका मेळटा प्रुडंट कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन. थँक्यू सो मच. मोठ्यान ताळयो जावनी सगळ्या पार्टिसिपंटां खातीर. आनी खेळुया आमचो फुडलो रावंड जो आसा धमाल जोडीचो फायनल रावंड. काजारी आनी परब कपल खेळटली आमची आयची धमाल जोडी फायनल रावंड. आनी तांची गेम आमी तांकां ऑलरेडी प्रॉप्स दिला. तांकां दिला टिश्यू पेपर आनी ताजे वर दवरला आमी कॉयन्स. प्रत्येकाक आमी 15 कॉयन्स दिला आनी तांच्यांनी ते कॉयन्स टिश्यू पेपराचेर बॅलन्स करीत तो टिश्यू पेपर दोगांनी तोंडान धरून समोर आशिल्ल्या स्टुलाचेर दवरपाक जाय हाडून. सगळ्यांक पयली हो सिक्वन्स कोण कंप्लीट करता ती जातली ह्या रावंडची धमाल जोडी. आनी तांकां मेळटलो कॅश प्रायज तशेंच आमचे आनीक गिफ्ट. सो पळोवया आमची आयची धमाल जोडी कोण जाता आनी कोणाक हो प्रायज मेळटा तो. सो दोगांय रेडी? धमाल जोडीचो पार्टिसिपेशन प्रायज होता परब फॅमिली परब कपलाक आनी तांकां मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान फूड वाउचर. कॉंग्रॅच्युलेशन. धमाल जोडीचे रनरअप जाता परब कपल आनी तांकां मेळटा पेरना अर्बन कॉपरेटिव्ह कॅरियर सोसायटी कडल्यान हे गिफ्ट. कॉंग्रॅच्युलेशन. स्विटी आनी प्रसाद काजारी जाता आमचे आयचे धमाल जोडीचे विनर आनी तांकां मेळटा प्रुडंट कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन. तशेंच तांकां मेळटा पेरना अर्बन कॉपरेटिव्ह कॅरियर सोसायटी कडल्यान ही एक सुंदरशी साडी. कॉंग्रॅच्युलेशन. धमाल जोडी रावंड आमचो हांगाच सोंपता आनी आमचे विनरांक प्रायजीसूय मेळ्ळा. सो तेंचे हॅपी फेसीस आमी पळोवंक शकता. आनी डेफिनेटली म्हाका सद्दां प्रसाद मातसो उलोवपाकूय लागतलो आनी एक्टिवली पार्टिसिपेटूय करपाचो आसा. सो आतां खेळुया आमचो आयच्या भागांतलो शेवटचो रावंड तो म्हणल्यार चक दे राव. आयची आमची चक दे रावंडची गेम आसा ती तुमी पळोवंक शकता की म्हजे कडेन हे हुला होपा रिंग आसा आनी पार्टिसिपंट रेडी आसा ही गेम खेळपाक. सगळ्या पार्टिसिपंटान हे रिंग अशें आपले पास करपाक जाय एकामेका कडेन फूल काडूंक जाय आनी जेचे कडेन म्युजीक स्टॉप जाता आनी रिंग आसता ती आउट जातली. कळ्ळी गेम? सोंपीशी गेम आसा. स्टार्ट.
अनुराधा पळता आमच्या आयच्या चक दे राऊंडची रनर अप आणि तांकां मेळटा प्रुडंट कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. आणि चक दे राऊंडची विनर जाता उज्ज्वला काजारी आणि तांकां मेळटा प्रुडंट कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा बिचोलीचे माजी आमदार श्री नरेश सावळ यांचे, जेंच्यांनी आमकां हांगासर इन्वायट केले आनी आमचो आयचो हो भाग घडोवन हाडलो. फुडल्या भागात रोखडीच मेळुया तुमच्या वाठारान. अशीच खुबशी मजा करपाक तोपर्यंत पळयत रावा तुमच्या सगळ्यांचो आवडीचो गेम शो जरा परत घातले सेम भितर पयलींचे परत घातले दिसता. लास्ट सगळ्यांक जातले मागीर खेळपाक ट्रेनर अर्बन कॉपरेटीव कॉलेज परत येता.